फाटले कांय दीस स्मार्ट सिटीची कामां बंद आशिल्ली, मात आतां ही उरिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां नेटान चालू आसात. पणजे पुलीस मुख्यालया कडलो रस्तो स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर खणून दवरला. ताका लागून थंय येवपी दरेका नागरिकाक त्रास सोंसचो पडटा. ही सगळी स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवपा खातीर उच्च न्यायालयान 31 मार्च मेरेनची निमणी तारीख दिल्या. ताका लागून निमणे तारखे मेरेन कामां सोंपतली काय ना हें आतां पळोवचें पडटलें. आम्ही सध्या आसा पणजी पोलीस स्टेशना फुड्यान आनी तुमी पळोवंक शकता की म्हज्या फाटलो रस्तो जो आसा तो खणलेलो आसा. स्मार्ट सिटीची सगळीं कामां कंप्लीट करपाची लास्ट डेट 31 मार्च आसा. हायकोर्टान स्मार्ट सिटीन सांगलां की 31 मार्च पर्यंत आमी पणजेची सगळीं जी तेंची कामां आसा ती करून काडटले. तितून सिवरेज आसतले, अंडरग्रावंड केबलिंग आसतले, पायपलायन आसतले, सगळीं कामां जी आसा ही 31 मार्चच्या पयलीं कंप्लीट करतली हे ताका टार्गेट आसा. त्या खातीर आतां फक्त 82 डेज उरल्या, 80 ते 82 दीस उरलेले आसा. आनी आमी पळोवंक शकता की आतां सद्या जो रोड आसा तो पोलीस स्टेशनाच्या फुड्यान जो खणलेलो आसा, हो रोड खणल्या कारणान हांगासर जे येवपी पुलीस कर्मचारी आसतले किंवा आपली कागाळ घेवन येवपी लोक आसतले हांकां भरपूर त्रास जाता. सो जी मेन जी ठिकाणां आसता पोलीस स्टेशन किंवा डॉन बॉस्को कडेन रस्तो खणलेलो आसा, ते डॉन बॉस्को स्कूल, पोलीस स्टेशन हांगासरली कामां जी आहा ही बेगिनात बेगीन करची आनी बऱ्या पद्दतीन करची अशी सगळ्या लोकांची अपेक्षा आसा. आनी हो पुलीस स्टेशना फुड्यान जो रस्तो खणला, हो रस्तो खणल्या कारणान हांगासर येवपाक जो त्रास जाता लोकांक, हो त्रास बेगिनात बेगीन कमी करचो अशी सगळ्यांची अपेक्षा आसा. आनी स्मार्ट सिटीची कामां दिल्ल्या टार्गेटान कंप्लीट करची ही तेंची अधिकाऱ्यांची जबाबदारी आसा. पणजेच्यान विनायक सामंत, गोमंतक टीव्ही खातीर धन्यवाद.